राज्यांत स्थिर सरकारा खातीर पक्ष आनी युतीचें दक्षिण गोंयांत साश्टीत जाल्यार उत्तर गोंयांत बार्देसाचेर नियंत्रण जाय म्हूण गोंयच्या राजकीय विश्लेशकांनी सुचयिल्लें आसा। सद्याक RSS आनी भाजपाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणा प्रमाण मायकल लोबो हांचो बार्देसांतल्या 8 सुवातां मदल्या 6 ते 7 सुवातांचेर नियंत्रण आसा। फुडें जर मंत्री मायकल लोबो काँग्रेसींत भितर सरले तर ज्या पक्षांचें पयलींच साश्टीत नियंत्रण आसा तांचो 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेक उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघा कडेन लक्ष आसतलें। आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी भाजपात निवडिल्लो व्यक्ती म्हूण लोबो हांचे कडेन पळोवप जाता। सद्याच्या सरकारांत ते गोंयचे पयले कोयरा वेवस्थापन, ग्रामीण विकास आनी बंदर खात्याचे मंत्री आसात। तांचे कडेन अशीं खातीं आसा जीं तांकां पुराय गोंया कडेन जुळोवन दवरतात, प्रभावशाली कझिनो ते दर्या उद्योग लॉबी पासून ते पंचायत मेरेन। तशेंच कांय सुत्रांचो दावो आसा लोबो सगळ्या राजकीय पक्षां कडेन जुळोवन घेवपाक तयार आसा। ते दिगंबर कामत मार्गार वचपाची शक्यताय स्पश्ट दिसता। 2005त भाजप सोडून काँग्रेसींत वच मेरेन दिगंबर कामत राज्यांत भाजपान दुसऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्ले आनी उपरांत 2007त ते मुखेलमंत्री जाले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।